एक जो इन्सिडंट जो म्हाका दिसता उदयबाब भेंब्रेनूय सांगला आनी ताचे विशीं खूब कुतूहल आसा सगळ्यांच्या मनात की लास्ट जेन्ना ती भेट जाली उदयबाब चंद्रकांत केणी आनी भाऊंचे इट वॉज अ कायंड ऑफ अ लंच डिप्लोमसी म्हणपाक शकता आमी ताका आनी इट वॉज जस्ट बिफोर वोटींग ऑन ओपिनियन पोल आनी भाऊन उदयबाब बी सांगतात आनीक की भायर सरतना जेन्ना डेफिनेटली तांगेलें अशें हें जालेंच ना की नोबडी एग्रीड विथ इच अदर बट भायर सरतना जेन्ना हें सगळें जालें की भाऊन तांणी म्हळें की भाऊ तुमी पळयात आमचोय मुद्दो मातसो पळयात आनी भाऊन तांकां सांगलें की आपूण विचार करता म्हणून. आतां हो जो भाऊंचो विचार करता हो जो शब्द आसा ताजो खूब जाणांनी खूब तरेन अर्थ काडला की कांय जाण म्हणटात की एट द फॅग एंड ऑफ दॅट हें की भाऊकय दिसपा लागिल्लें की ओके गोंय उरलें संघ प्रदेश म्हणून जाल्यार प्रॉब्लेम ना. कांय जाण म्हणटात की विचार करता हो फक्त विचार करता इट इज नॉट एन अग्रीमेंट. तुमी ह्या गजाली ह्या विचार करता कडेन कशें पळयतात? म्हाका दिसता भाऊन म्हणलां आसतलें विचार करता म्हणून पण तांणी ज्या अर्थान घेतला ते सांगूं येना तांकां तांणी कशे तरेन घेतलो तो अर्थ ताजो. पण भाऊचे बी त्या वेळार कितें मत मनान आशिल्लें खबर ना पण भाऊचो हें ठाम मत आशिल्लें की ते महाराष्ट्रान घालपाची बी होच विचार आशिल्लो. पण मागीर म्हणून भाऊन म्हणलें बरें आपूण विचार करा तुमी बी करा विचार पण हाजो अर्थ तांणी कशे तरेन तुमी म्हणटा की अर्थ कांय काडपाक शकना ना. देन आय टेक अनदर थिंग जे तुमी बरयलां आनी तो दीस जेन्ना ओपिनियन पोलाचो रिजल्ट आयलो आनी रिजल्ट येतकीर भाऊंची रिएक्शन कितें आशिल्ली? रिजल्ट येतकूच भाऊ कोणाकूय सगळ्यांक दिसलें कितें जाणा की आतां भाऊ सारको हें जातलो खचतलो हें करून म्हणून. आनी एका भाऊच्या मित्रान सुद्दां आई कडेन म्हणलें वयनी आमकां दिशिल्लो हो सामको कितें करतलो जिवाचें वायट म्हणून इतलो डिजपॉयंटमेंट जावन पण हो सामको हिमालय कसो निश्चल आसा म्हणलें ताणें. तर आई म्हणलें कितें आनंदान एकदम उचंबळून वचप आनी दुख्खान पिसून वचप हो तांचो स्वभावूच ना म्हणून आईन म्हणलें. आनी तशेंच आशिल्लें भाऊचें. भाऊ कांय निर्विकार आशिल्लो कांयच येना ताचेर म्हणजे ज्या दिसाक रिजल्ट आयला आनी कळ्ळें की येदो व्हडलो जो मुवमेंट तयार जाला इतिहास तयार जाला त्या इतिहासाच्या पाना भितर एक हो असो आसतलो एक युद्ध भाऊंची अशी हें प्रोबेबली द ओन्ली वन जंय पराभव तांच्या वाट्याक आयलो. अदरवायज तांणी सगळीं युद्ध जिखल्यात निवडणूक धरून सगळीं जिखल्यात आनी गोंयकारांच्या मनाचेर तर आज मेरेन ते राज्य करतात. बट हो एक पराभव सुद्दां तुमी म्हणटात की तांणी तितल्याच सामके निश्चल रावन पेल्लो. ताजे उपरांत भाऊ भितर तुमकां कितें बदल बी जाणवलो काय भाऊ तसोच आशिल्लो प्री ओपिनियन पोल आनी पोस्ट ओपिनियन? ना कांयच नाशिल्लो. भाऊन मागीर एकदम ठामपणे ठरयलें की बरें लोकांचें मत न्ही आपूण रिस्पेक्ट करता ताच्या आय रिस्पेक्ट देर डिसिजन असो भाऊचो हें आशिल्लो. आनी म्हणून भाऊन म्हणलें कितें बरें लोकांक नाका न्ही आतां आपूण फक्त विचार करतलो गोंयचो विकास करपाचो हाजेरूच आपूण लक्ष केंद्रीत करतलो हें भाऊचें आशिल्लें म्हणणें.